Ezekiel chapter 12 verse 28. परस्पर देव अशें म्हणटा, ह्या पुढे म्हज्या उतरांतले खंयचेच उतार खरे जावं गळाय करचे ना. हे हांव सांगता ते घडतले, उलयता तो परस्पर. Zachariah chapter 2 verse 9. हांव जातलो ताच्या भोवती एक उज्याचो पागोर, उलयता तो परस्पर, आनी ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. तुम्ही देवाचे मंदिर आणि देवाचो आत्मो तुमचे ते बिडार करण्याचा म्हूण तुम्ही नेणात. Tobit chapter 4 verse 21. म्हज्या पुता आमी दुबळी जाल्या म्हूण भियेनाका. तूं देवाच्या बिरांतीन सरशी जाल्यार, सर्व जिन्साच्या पातकातावन पयस सरशी जाल्यार आनी सरस्परा तुज्या देवाक मानवाता ते करशी जाल्यार तुका व्हड ग्रेस्तकाय मेळटली. देवाच्या उतराच्यो 5 बसवण्यो. Isaiah chapter 45 2 and 3. हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतल करतलो. हांव काशाच्या दाराची पूड करतलो आनी लोंकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपीत दिर्वी आनी लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो. हे परी हांवच सरस्पर म्हूण तुका कळीत जातले. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवच म्हूण तूं वळखतलोय. Isaiah chapter 43 verse 2. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सोबे आसतलो. न्हंयतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडयोवच्यो नात. उज्यांतल्यान तूं चलची जाल्यार तूं लासोन वेसो नाय. उज्याच्यो जिबो तुका भस्म करच्यो नात. Numbers chapter 6 verse 24, 25, 26. सरस्पर तुका आशीर्वाद दिव आनी तुका सांबाळू. सरस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करूं. सरस्पर आपले मुखामोळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिव.